सरकार करपाक जमना म्हूण काँग्रेसीचे केंद्रीय आनी थळावे फुडारी आनी कारभाराक विटून विश्वजीत राणेन काँग्रेस सोडली आनी आमदारकीय सोडली। वाळपय आतां पोटवेंचणूक। आपूण परत आमदार जाल्या उपरांत बीजेपीक तेंको दितलो म्हूण विश्वजीत उलयला। येता त्या 6 म्हयने भितर आतां 2 मतदारसंघांनी पोटवेंचणूक जातली। तुम्ही रिजाइन जाले म्हणून हय, हांवें आमदार पदाचें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी काँग्रेस पार्टीचें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा। ज्या तरेन हे दिग्विजय सिंग आनी हे सगळे काँग्रेसचे प्रभारी ज्या तरेचे आमकां सरकार आमचो जावपाचो जो लोकांनी आमकां भोवमत दिल्लें, हे भोवमत घालून बसून आमकां ऑपोजिशन बसोवपाची पाळी हे लोकांनी केल्ली आसा। गोंयचे जनतेन त्रास काडून, फक्त काँग्रेस पार्टीन न्हू, गोंयचे जनतेन त्रास काडून आमकां सगळ्यांक निवडून हाडून भोवमतांनी आमकां विजय केल्लो। एक अपेक्षा आसली की एंटी बीजेपी फोर्सीस एकत्र येतली आनी सरकार आमी करतले। ह्या लोकांनी ज्या तरेचे निगोसिएशन CLP लिडरचे फकाणां जे केली आनी आयज ज्या तरेन त्यांनी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे फकाणां करून त्यांनी अपॉयंट केल्ले आसा, म्हाजो पूर्णपणे ह्या सगळ्या गोष्टीचेर विरोध आहा। म्हाजी एक जबाबदारी आसा 70च्या लोकांक। हांव निवडून आयला भोवमतांनी 5 वर्सां विरोधी पक्षान हांव रावलो। आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवंक जाय, डेव्हलपमेंट जावंक जाय, सगळ्याच रितीन म्हाका दोनूय मतदारसंघ वाळपय पर्यंत सांबाळपाची गरज आहा। आनी म्हणून हांवें थरयलें की ह्या पक्षाक आनी हांव मत मारपाचो ना। राहुल गांधी आनी हेंच्या ऑफिसान हे सगळे स्थानीक आनी जे प्रभारी येता हेंचेर खंय ना खंय कारवाय करपाची गरज आहा, कारण हे लोक सत्यानाश करतले। हे सगळे कडेन सत्यानाश करता पक्षाचे आनी मागीर सांगता की हांव वचून सूप पियेता परिकर कडेन। हांव परिकरा वांगडा मेळोंक ना, हांव परिकरा कडेन चर्चेन ना, हांव लोकां कडेन परत वयतलो म्हणून हांवें राजिनामो दिलो। तुम्ही कॅबिनेट बट प्रॉमिस केला, म्हाका परिकरूच गावूं ना जाल्यार कॅबिनेट बट खंयच्यान हांवें कांय चर्चा करूंक ना। आनी कदाचित आतां चर्चा कोणाक चर्चा जावं शकता काय जावं ना म्हाका खबर ना। हे 2 दीस तरी हांव म्हाज्या लोकां मदीं रावतलो। हांव काय मिस्टर परिकराक मेळोंक ना, परिकर कडेन चर्चा जावंक ना आनी परिकरान सांगलें म्हणून हांवें हो स्टेप घेवंक ना। हांवें हो स्टेप घेतला कित्याक काँग्रेसच्या विरोधान हांवें स्टेप घेतला, कित्याक ह्या लोकांनी सत्यानाश करून उडयल्या पार्टीची। तुम्ही रिलॅक्स जावन बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचे आसा, तुमची कामां करून घेवप ना। हांव रिएलेक्ट जावन बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट डेफिनेटली करतलो, प्रश्नच ना। ओके, तुमकां दिसता तुम्ही तुमच्या फादराक जे आतां MLA पळयत एक ऑकवर्ड सिच्युएशनान घालता ना, ऑकवर्ड सिच्युएशन आसाच, कित्याक ते प्रामाणीक काँग्रेस पक्षाचे कार्य केले। पण हे सगळे जे घटना जे जाल्यो, इलेक्शनाचे पयलींचे बी घटना जे जाल्यो, तांकां कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना ह्या लोकांनी। आयज तेंचे सारके मनशाक कुशीक दवरून कोणाकय तुमी लिडर ऑपोजिशन करता आनी ह्या पक्षान रावन कितें आहा फायदो? कांयच फायदो ना। प्रताप सिंग राणे गेले इतले वर्सां, 11वो टर्म। अरे तुमचे कडेन सरकार जायना तरी तांकां तरी करा, नाल्यार दिगंबर कामताक तरी तुमी लिडर ऑपोजिशन करा। ज्या तरेची गोश्ट्यो घडटा, ज्या तरेची गोश्ट्यो काँग्रेस पक्षान घडटा, म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय काँग्रेस पक्षान इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आहा। नाल्यार म्हाज्या सारको एक अग्रेसीव लिडर हांवें राजिनामो दिलो, कदाचित फाल्यां परवा आनी कोण तरी राजिनामो दितलो। आनी म्हाका तरी दिसता की ह्या पक्षान रावन कांय अर्थ ना। अर्थ कित्याक ना? कित्याक भोवमत दिल्ले घालयले। जेन्ना भोवमत दिवन तुमी घालयता आनी उरला कितें? आनी लोकांक लोकांनी आमकां निवडून हाडपाचें कित्याक? बहुमत दिल्ले घालोवपाक सामकी चूक कोणाची? म्हणजे कोण हे जे दिल्लीचे प्रभारी आयला स्थानीक नेतृत्व जे काँग्रेसचे, स्थानीक कोण तुमी इंटरप्रीट करा। स्थानीक नेतृत्व आनी हे प्रभारी जे आयल्या, हे कितेंय म्हणू, कितलोय सिनियर लिडर आसूं, सत्यानाश ह्या मनशान केला। ओके, आणि तुमच्या बरोबर तुमच्या फाटल्यान आनी कोण रिजाइन जातले अशें? म्हाज्या वांगडा आहा कांय आमदार, पण हांव कोणाक रेजिग्नेशन दी म्हणून सांगूं ना। हांवें म्हाजी ओन डिसिजन घेतलेलें आसा आनी कोणाची जबाबदारी हांव घेवंक शकना। ओके, आनी तुमी रिलॅक्स जावन बीजेपीक सपोर्ट करतले? तो प्रश्न, आनी हांव भायर सरला कित्या खातीर? ओके, आमकां अशें स्ट्रॉंग हें इन्फॉर्मेशन मेळटा की तुमी आतां मिनिस्ट्री तुमकां कॅबिनेट इंडक्शन ते प्रोरोगेटीव मुख्यमंत्रीचे, म्हाजे कडेन चर्चा कोणी करूं ना। बीजेपीच्या संपर्कान हांव ना। सर, अशें आयकूंक येता की विश्वजीत राणे रेजिग्नेशन दिलां। करेक्ट। हांवें ताका विचारलां की हें रेजिग्नेशन ताच्या मना प्रमाणे दिलां की ते फोर्स करता कोण, कोअर्शन आसा, फ्री वील आसा? ताका हांवें टायमूय दिला की जाय जाल्यार परत ताजेर विचार कर, फेर विचार जाल्यार जाता। म्हणून ज्या प्रमाणे ताणें म्हाका सांगलें की इट इज आउट ऑफ इज टोटली फ्री वील, ताच्या मना प्रमाणेच तो रिजाइन करता आनी ताणें आपलो निर्णयाचेर पक्को आसा, म्हणून हांवें तो एक्सेप्टूय केला। विश्वजिताच्या सध्याच्या राजकीय स्टेटसाचेर प्रुडंटान जाणकारांक विचारले। काँग्रेसी आड मतदान केल्ल्यान विश्वजीत व्हिपाचे फाटभुंयेर अपात्र थारूं येता, पूण ताणें राजिनामो दिल्ल्यान ताचे लोकप्रतिनिधी जावं पात्रतायेक धोको ना। The moment he signs the whip that is issued by the party, he is a signatory to it. He will be bound by the orders passed by the decision taken by the party. So in such a case, he will automatically get disqualified
under 10th schedule to the Constitution. Despite whether it is inverted or not inverted, the fact that he has signed, and the moment that becomes a record, the moment he has signed it, it becomes he is bound by it. So there are two things which have happened. One is he has incurred a disqualification, and the other thing is he has resigned. Now don't forget that disqualification for voting contrary to the whip, or in the Constitution Bench judgment of Quixote Holohan, the Supreme Court held that these are proceedings of the House. If these are proceedings of the House, the proceedings of the House can only be against members of the House and not against those who cease to be members of the House. So on the first count, you will see that there would be no petition maintainable for disqualification of Vishwajit Rane because he has resigned, and therefore there would be no order of his disqualification disqualifying him under the 10th schedule, which means he has now found the avenue by which he can recontest the election. इतल्या मजगती सिनियर राणेन आपलो स्टँड क्लियर केलो. सर अशी एक सध्या बातमी येयल्या की विश्वजीत राणे आता रिजायन जाले आनी ते परयेच्यान कॉन्टेस्ट करतले. तुमी रिजायन जावन आनी मागीर पर्रीकार वाळपयच्यान कॉन्टेस्ट करतले MLA पदा खातीर. पर्येची सीट वेकन्ना. हांव पर्येचो आमदार आनी पर्येचो आमदार 5 वर्सां रावतलो. तेन्ना तिजो प्रश्नच येयना पर्ये सोडपाचें. आनी हांव काँग्रेसचो मेंबर आसा. काँग्रेसच्या तिकेटार निवडून येयला. हेवटेन थेवटेन खंय वचपाचो ना. हेच्या पयलीं खंय वचूंक ना. काँग्रेसचो मुख्यमंत्री रावलो, स्पीकर रावलो, विरोधी पक्ष नेता रावलो. आनी आतां जे कितें लोक वावड्यो उठयतात, खंय गव्हर्नर जातलो, म्हाका रबर स्टॅम्प जावपाची केन्नाच हें जावचें ना. म्हाका खुबदां दिल्ली आपयल्लें म्हाज्या पक्षान वचोंक ना. आनी अचानक विश्वजीत राणे रिजायन जाले काँग्रेसींतल्यान आनी आमदार पदाचेर. तुमकां तेणी ऑकवर्ड सिच्युएशनान घातले. म्हाका काय दिसना तेचें तें मत, तेचें राजकीय मत. आनी हांव आमचे घरचे हितूर हांव केन्ना भेदभाव म्हणजे एक वेगळें आसता. राजकीय मत कोणाचेंय वेगळें आसूं शकता, राजकीय दृश्टिकोन वेगळो आसूं शकता, पण घरची जी आमची जी हें आसा तितूर हें येना. तेच्या पॉलिटिकल करियराक तेणी जायते डिसिजन घेवं येता. जरूर. एका घरान एक भुरगो BJPन आसत, दुसरो भुरगो आनी खंयच्या पक्षान आसा, अशेय गोश्टी आसात. आनी बापूय काँग्रेसीन आसा. जेन्ना इलेक्शन जातले परत वाळपय सिटा खातीर तेन्ना तुमकां दिसता काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतलो विश्वजितागेर? ते काँग्रेस पक्षाचेर अवलंबून आसा कोण दवरतले काय दवरतले ते. हांव पर्येचो आमदार. म्हाज्या संबंदी खूब वावड्यो उठयल्यात लोकांनी म्हाका विचारलां. हांव खंय वचना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमदारकेचो सोपूत घेतलो आनी एके वटेन आपलो बापूय सिनियर राणे सरकार पक्षाक 40 आमदारांचे विधानसभेत 41 आमदारांचे लेक्चर झाडटा आसतना फाटल्यान विश्वजितूच नाच जालो. काँग्रेसीचे आनी आपल्या बापायचें हाशें केलें. काँग्रेस म्हणटा विश्वजीत कित्याक गेलो तें खंय सिनियर राणे धरून कोणाकूच खबर ना. कारणां पळोवन विश्वजिताचेर एक्शन घेतलें म्हूण बाबू सांगता. विश्वजितान खंय व्हीप सायन केल्लो. पूण आमी CLPन सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आसा की ताका पयलीं फायंड आउट करतले तो गेलो जाल्यार पर्पजली गेलो काय कितें जालें तें आजून रिजन समजना. तेचें कितें एक्झॅक्ट कितें तें फायंड आउट आमी करतले पयलीं, आनी मागीर फुडें आमी CLP आनी हायकमांडाचें सगळें हें घेवन आमी फुडें डिसिजन घेतलें. पूण तेणी विपाची सायनूय मारल्या. आमचे बरोबर तो प्रेजेंट आसा. कालच्यान म्हणजे डेली आसा प्रेजेंट. राती आसलो आमचे बरोबर डेली आसता म्हणटो, पूण आयज हावजांकय आसा तो आमचे बरोबर. तेन्ना सारकें रिजन आमकां आजून मेळना. आमी फायंड आउट करतले कित्याक लागून तो भायर सरलो खंय गेलो आजून तांकां समजना. विश्वजीत खंय आनी कित्याक गेलो तें खंय सिनियर राणेय नकळो. मात मुद्दाम गेलो आसल्यार CLP हायकमांडाक विचारून कारवाय करपाचेर विचार करता. उनको भी पता नहीं है. उनको भी पूछा हमने अभी. उनको भी पता कुछ नहीं है. Sir, reason he has specified many of the times that he is not happy with the senior leaders. इसके बावजूद नहीं. ये तो बहुत लोग बोलते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आज तो उन्होंने व्हीप में साइन मारी है तो व्हीप मना कर दिया साइन मारने के बजाय. उसको कोई फोर्स तो किया नहीं है. उन्होंने जो कुछ पर्पज किया होगा तो गलत किया है.
उसमें प्रपोज किया, जब तक कार्रवाई की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। अगला डिसीजन जो है सीआरपी बुला के हाई कमांड का सब लेके लीगली भी सब हम ये करके बाकी जो पूरे एक्शन आगे लेना है वो सब सीआरपी दोबारा बुला के हम डिसीजन लेंगे। That Vishwajit, from coming from such a family which has enjoyed the respect, love, admiration of the people of Goa, should behave in such a manner which probably may force his parents to disown him. 16 members got together today after this incident in the assembly. They passed a unanimous resolution condemning this act of Mr. Vishwajit and deciding to file disqualification petition against him. Congress is still 16. We can we are still in a position to form the government. विश्वजितान काँग्रेसीक मतदान केल्ले पासून जाल्यार काँग्रेसी कडेन बहुमत ना म्हूण सिद्ध जाले. मागीर काँग्रेस कोणाचे खुस्तार दावो करी काय मिडियान विचारले. काँग्रेस म्हणटा ऐन वेळार कितें जालें तें खंय तांकां खबर ना. People were in contact with us. Okay. People were in contact with us, but then we don't know what made them to back out and then go. Sir, even NCP didn't support you. Lord MLA of NCP did vote for you. What I would say that people would have stuck to their decisions, but somewhere something has gone wrong. What was the point of order that you were Because see, we were not just speaking here. People were in contact with us. सभापतीन खंय सिनियर राणेक उलोवंक दिवंक जाय आशिल्लो. Do you think the speaker was biased? I think he has done it. A good job. Only Mr. Rane should have been allowed to speak. The pro tem speaker should have been a senior member. That was what Mr. Rane wanted to say. And the second point was, how many members are there in the House? There were 41 members today. So on the CMC, actually, he should have not been there at the time of voting. Whatever. He wanted some clarification on his part. फोडाफोड करून सरकार केले म्हणून काँग्रेस उलयता. मात विरोधी बाकार बसूंक ते तयार जाल्यात. हे जे कितें घडला जो गव्हर्नमेंट आज जो तेमी जो मेजॉरिटी प्रूव्ह केल्या ती फोडून तोडून केल्ल्या भशेन केल्ली ही कोणीच कोणाची खुशेन केली. Does the Congress consider this a legitimate government? पुढे या सगळ्यात तुम्ही आता Okay, does the Congress consider this a legitimate government? No. We will play our role as opposition. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी. गिव एक ब्रेक.